मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमचे मुखार हो प्रश्न दवरता की आमी आमच्या जिवितान कसलें बी वाडोवंक दिता. पातकाचें बी वो आमी देवाचे कृपेचें बी आमच्या जिवितान वाडयता. आमी पळयता पयले वाचपान जे आमी आतां आयकलां साम्युएल हाचे दुसरे पुस्तकांतले, दावीद पातकाचें बी वाडयता आपल्या काळजान. तो हे हिस्टोरीक पळयता आनी पळयल्या उपरांत तो तेचे विरोध वेता आनी पातक कोत्ता. तशेंच आमच्या जिवितान पातक एक ल्हान बी कशें पयलें येता, आमी पळयता आनी आमकां दिसता आसूं आनी कितें करया, आनी तशें आमी फुडें वचत वेता आनी तें पातक ल्हानसान तें बी वाडत वाडत व्हडलें जाता. आनी शेकी दावीद उर्याकूच नाच कोत्ता, ताका झुजाक घालता, जंय सारके बंदोबस्त चड कडक नासली पूण झुजारी विरुद्ध झुजारी सारके घट मनीस आसल्यान आनी थंय उरिया मरता. आनी ताचे लागून जेन्ना आमी पातकान एक संदी दिता पातक भितर सरूंक, ताचे उपरांत ल्हान ल्हान करून करून तें पातक व्हड जाता आनी आमकांच मागीर आमी त्रास आमकांच आमी देवा कडसून पयस काडून वता. आनी दावीद तेंच करूंक कोत्ता आपल्या जिवितान. आयचे वाचपान तरी आमकां कोडीत जाता. आनी जेजू मागीर शुभ वर्तमानान आमकां एक सांसवाचे बियांची खबर सांगता आनी सांगता कितले ल्हान ते बी आनी पोटसान घातल्या उपरांत ते व्हड जाता आनी सगल्यांक ताची सावली तशेंच सुकण्या मळबावयली सुकणीं येवन तांचे सकला ती सावली तांकां फावो जाता. म्हणल्यार जेन्ना आमी देवाचे कृपेचे बी वाडोवंक दिता, आमी तसलीं मनशां जाता, आमी हेरांकूय देवाची बरी खबर परगटोवंक पावता. तर मागुया मिसा बलिदानान आमचे भितर जे बी आसा, जावं पातकाचे बी, ते काडून उडोवंक, हे कृपेचे बी वाडोवंक आनी कृपेचे बी आसा ते ओदीक ओदीक नेटान वाडोवंक आमी आमचें जिवीत थाऱ्यार घालूंक देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया.